दैजवळ वीक्षणकरच्या सैर वीक्षकांक नव्या वर्साचे शुभाशय 2025 वर्सात आमी आता नव्या एका वर्साक आमीच बदलूंक शकल्या. आमचे कॅलेंडर बदलाला तशेंच आमचे चिंतापू आमी एका बदलूच्या त्या हुमरार आसा. जायत्यो नव्यो गजाली मुखल्या नव्या वर्सा आमी आशेता. तेच प्रमाणे फाटल्या वर्सा जायत्यो गजाल्यो जायती घडिता जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत घडिल्ल्यो आसात आनी ताचे वयर आमी कालच्या दिसा आनी कालच्या हप्त्यांत एक अवलोकन केल्लें आसा. आनी हे अवलोकन फुडल्या आमच्या वर्साक फुडल्या दिसांक फुडल्या हप्त्याक फुडल्या म्हयन्याक आमच्या जिविताक आमच्या जिणेक कशें उपकार जातले म्हणल्या विशीं आमी जायते चिंताप आटावंक आसा. आनी हांव चिंता सर वीक्षक ह्याच चिंतपाकाल नवे वर्स आचारसून आसात म्हणून पातयेता. आज आमच्या स्टुडियोंत दोग सक्सेस व्यक्ती हांगासर हजर आसात. आमचे सांगाता नवे वर्स आचरण करूंक ते हांगासर पावुल्ले आसात. तुमकां सर्वांक कळीत आसा आमचे रोनाल्ड सिल्वान डिसोजा लॅक्सा लायटिंग्स म्हळ्यार संस्थ्याकाल देशांत मात्र न्ही विदेशांत सयत आमच्या समुदायाचो एक व्यक्ती जावन आमच्या समुदायाचो एक बिझनेसमॅन जावन सक्सेस आपणायिल्ले यशस्वी आपणायिल्ले व्यक्ती जावन आसात. तेच तांच्या बराबर आमचे आनी एक यशस्वी व्यक्ती ते सामुदायिक सामाजीक आमची MCC बँक आसा. फाटल्या वर्सात हांव निरंतर म्हणलें बरी हर एक दीस MCC बँकाचे उदरगती विशयांत आमी आयकते आसा. MCC बँकाचे प्रोग्रेस आमी आयकते आसा. ते खबरे माध्यमांनी जावंक पुरो या इतर आमच्या सामाजीक माध्यमांनी जावंक पुरो अनिल लोबो फेर्माय म्हणलें नांव आज समाजाच्या समुदायाच्या अभिवृद्धीचे एक काल म्हणटा आदर्श एक मॉडेल जावन आमी ते दाखोवचे आसता. हे दोगी मनीस आज नवे वर्स आचरण करूंक आनी नव्या वर्साच्या ह्या हुमरार नव्या वर्साक आमकां थोडो दिश्टावो दिवंक हांगासर हजर आसात. दोगांय माणसांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. कशें बघता एक नवे वर्स पयले कार्यक्रम आमी हांगासर करचे आनी तुमच्या तसल्या मान्यता सांगाता म्हळ्यार यशस्वी जोडिल्ल्या व्यक्ती सांगाता. रोनक कितें म्हणटा आसा तुमी? पयल्यान पयले हो एक अवकाश फावो केल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमचे तसले आमकां सदांय पाठिंबो जावन आसात आनी हाचे वरना आमच्या गांवच्याक आमी कालें करतात आसा म्हणून सांगले इल्ले विशय कळटात. सो पयल्यान पयलें तुमकां देव बरें करूं. दुसरें वय नवें वर्स आयलां आनी उमेदीचें हें वर्स जावं पावतलें. आदलें वर्स बारीक बरें जालां आनी 2025 वॉज अ इयर ऑफ ग्रेट सक्सेस. आमच्या जिवनांत सर्वांक बरें जालां म्हूण चिंता आनी हें वर्स नव्या उमेदीचें नव्या होपान भरलें वर्स जावं पावतलें म्हणून सांगून हांव चिंता. आनी बाब आमी तुमकां दैज वर्ल्ड संस्थ्याक देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या नव्या वर्साच्या ह्या उमरार आमचे तसले एका सद्या व्यक्तीक समुदायांत वावर करचें एक मनांत धरून तुमी आमकां अवकाश करून दिल्ल्याक पयले सुवातेर हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आमी 2020 आनी 2026 वर्सार आमी आतां पांय तेंकता. हें वर्स सगळ्यांकी बरें जावं दी. आदल्या वर्सा 2025 आमच्या जिवितांत मस्त बरेंपण जालां प्रत्येक रितीन. म्हज्या जिवितांत एक बँकाचें मुखेलपण एक भोव अपूर्वेन एक समुदायाची कितें आशा आसली तें पंथाक पावून तुमच्या तसल्या आनी सगळ्यांच्या मागण्यान आशिर्वादान एक सुपळ करूंक शकला म्हणलोय संतोश म्हाका आसा. आनी मुखल्या वर्सा नवी योजना आसात आमच्या समुदायाक आमच्या लोकांक गरजेक पडचे वावर करूंक की आमी येदोसो पांय तेंकला. त्या देखून 2020 आनी 2026 उरत्या संतोशाचें आनी आमकां सगळ्यांकी एक धैर्य दिवचें आनी चिंतल्लें कालें सोपण आसा जारी करचें वर्स जातलें म्हणल्यार बरवसो आसा आनी संतोशय आसा म्हणून हांव सांगूंक आशेता. आनी लोबो फेर्माय हांणी एक लिडरशीप खाण घेता म्हणटा आसतना तें एका वांट्यान न्ही दोन वांट्यान न्ही ती दोड्या वांट्यान यशस्वी जाता म्हणलें. ती एक सांगणी फाटल्या 1-2 वर्सांनी या चॅरमॅनशीप जाल्ल्या त्या 10 वर्सांनी पयलें जावन आसा. म्हळ्यार आनी लोबो फेर्माय ICOM तावन ह्या समाजाच्या सेवेक आयिल्ले ह्या समाजीक मुखेलपण दिवंक शिकिल्ले व्यक्ती. ती गजाल आतां दुसरी ती आमी त्या विशयान सविस्तार उलोवया. आतां आमी एक वर्साचे लेख करता आसतना आतां ते खंयचे आसूं अकावंटींग इयर आसूंक पुरो या नातल्यार आमचे कॅलेंडर इयर आसूंक पुरो एक वर्साचे आमी लेखपाक धरता आसतना इवॅल्युएशन करता आसतना अवलोकन करता आसतना एक सक्सेस
रेट या ग्रोथ रेट आमी एक उसारची असता. आता बँका विशयी सांगचे जाल्यार केवळ बँका विशयी फाटल्या एका वर्साचे सक्सेस आता 2025 2025 ह्या वर्सा जायते बरेपण आमी बँका विशयांत आयकलां. खुद्द बँकाचो एक चेअरमॅन जावन ह्या फाटल्या एका वर्साची सक्सेस या यशस्वी कशें अवलोकन करतात. फाटल्या एका वर्सांनी आमच्या बँकात मस्त नांवाला घडल्यान आमी चिंतिनातले ताचे की चड आमच्या ग्राहकातावन आमच्या इशेदारातावन आनी विशेशतावन आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी आमच्या स्टाफातावन आमी सगळ्यांनी मेळून चिंतलें ताचें की वर्तें आमकां करूंक पावलां म्हणी संतोश ददस्काय म्हाका आसा. फाटल्या एका वर्सांनी 3 नवी ब्रांचां आमी घाल्यान, सादारण 8 नवी ATM आमी घाल्यान आनी एक 2 ब्रांचां एक रिफर्निशिंग करून लोकांक आमी बरें एम्बियन्स दिवन लोकांक समर्पिलां. ताचें की वर्तें कितें म्हळ्यार इतलें पुरो केल्यार आमी एका टायमार हांव चेअरमॅन जाताना बँकाचें प्रॉफीट 2 तावन 3 करोड मॅक्झिमम आमकां आयकूंक मेळटलें. आतां प्रस्तुत बँकाचें प्रॉफीट पळोवंक गेल्यार 10 करोडाचें की चड आमी प्रॉफीट इतली नवी ब्रांचां करून, इतली नवी ATMां करून, इतली रिफर्निशिंग करून, इतली एक्टिविटी करून जाल्यारय आमी प्रॉफीट 10 तावन 15 करोड करूंक आमी करून आसां. आनी आमच्या पालया आमचो 3रे क्वॉर्टरली एंड जाता. आमी खालें चिंतलां पळय एका वर्सा कितलें प्रॉफीट जाचें आमी त्या रेशोरूच आमी आसा. आमी खालें पयलें एक प्लॅन करता मंथली अशें वर्साचें, त्या प्लॅनारूच आमचें बँक चलता. आनी विशेश जावन आमी फाटल्या एका वर्सा आमच्या मॅक्झिमम एका वर्सा एक 100 करोड डेपॉझीट आमी करूंक शकता. आतां ह्या वर्सा आमी काल परचें आमी पळय एवरी डे पळयतना 90 crore एबोव डेपॉझीट येदोळूच आमच्या बँकाक येवन जाल्यात. आमचें थिंकींग एका वर्सा 100 करोड आनी 100 करोड एडवान्स एजम 200 करोड तावन 250 करोड टर्नओवराचें आमचें वर्सांत प्लॅन आसचें. 2018 कशें आसलें म्हळ्यार एका वर्सांत सड्ड म्हळ्यार डेपॉझीट ग्रोथ कितलें म्हळ्यार 1 या 2 या 3 करोड मॅक्झिमम. पयलें हांव येताना हांव चेअरमॅन जाताना पयल्या 10 वर्सांचें हांवें एक स्टॅटिस्टिक्स काडटना मॅक्झिमम एका वर्सा 1 या 2 या 3 करोड प्रॉफीट. एडवान्स मॅक्झिमम ग्रोथ 1 या 2 करोड. म्हजे कडेन पुरो ताका एविडन्स आसा, बॅलन्स शीट आसा, तितलें सांगता. हांवें काही दुसऱ्यांक सांगूंक जायना. आमच्या वेबसायटीर गेल्यार तें फॅक्ट्स फिगर मेळटा. तें पळयतना फाटल्या एक आमी 2018 आमचें म्हजें आडळिता मंडळी अस्तित्वाक आयिल्ली, लोकांनी आमकां भरपूर सहकार दिवन सर्व विंचून काडिल्लें. त्या वेळार आमी कालें चिंतलां पळय लोकांक आमी मॅनिफेस्टो दिता पळय तें लोकांच्या ग्राहकाच्या आनी समुदायाच्या आनी विशेश जावन माध्यमाच्या मुखांतर आमी लोकांक पावयल्ल्यान आमकां बरो सहकार मेळ्ळा. आनी फाटलीं वर्स एक बरें स्ट्रॉंग फावंडेशन ह्या बँकाक एक जावंक शकलां म्हणलें म्हाका वर्तो अभिमान आसा आनी संतोश आसा. त्या देखून व्हडलीं नांवां आमी फाटल्या वर्सांनी आमकां करूंक एकदम यशस्वी. 2025 आमच्या बँकाक भोव संतोशाचें आनी बँकाक बरें स्ट्रॉंग फावंडेशन फिनान्शियल्स स्ट्रॉंग फावंडेशन घालचें तसलें जावंक पावलां म्हणली ददस्काय म्हाका आसा. सुपर. रोनॅब आतां 90 करोड 100 करोड अशें म्हळ्यार करोडांनीच उलयता. आतां तुमचो संस्थो करोडांनीच वेव्हार करचो संस्थो. तुमचे टार्गेट्स आसतात 500 करोड 1000 करोड अशें आसता. सो फाटलें वर्स ह्या क्रोड्सांनी तुमी कितें यशस्वी सोडल्या? क्रोड्साची यशस्वी म्हळ्यार तुमची यशस्वी म्हळ्यार तुमकां कितें लाभ जाता, तुमची ग्रोथ कशी आसा ताका तुमी यशस्वी म्हणची कितें म्हणटात? तुमकां समेस्तांक गोत्ता आसल्या प्रमाणे आमची कंपनी सुरू जाल्ली 2018 मार्चांत आनी आतां लागीं 7 वर्सां कंप्लीट करून 8व्या वर्साक पांय दवरला आमी. कांय नासतना सुरू केल्ली, 2 जाणांनी 10 by 10 एका रुमान सुरू केल्ली कंपनी. आज 370 जाणांक एम्प्लॉयमेंट दिवन लागीं 1000 वयर 60 जाणांक दिसाचें जेवण मेळटा ह्या कंपनींत. तशें आसता ह्या आदल्या वर्सा विशयांत आमी उलोवचें जाल्यार आमचें सरासरी रेकॉर्ड आसा. हांवें कंपनी वर्सान वर्स 43% ग्रो केल्या सरासरी एवरेज 43%. ह्या वर्साचें ग्रोथ ही ऑलमोस्ट 48% आसा. म्हळ्यार आतां आमी काणूंचे तें जानेवारी तावन डिसेंबर म्हणसर न्ही, पूण आमी काणूंचें एप्रिला तावन मार्च एंडा म्हणसर आनी त्या प्रमाणे पळोवंक गेल्यार आमी ऑलमोस्ट एबव 40% ग्रोथार चलतेत आसा. आनी
ह्या आदल्या वर्साची आमची योजना पळोवंक गेल्यार तुमकां सर्वांक गोत आसले प्रमाणे विधानसौधाचें लायटींग, बेंगलोर विधानसौधाचें लायटींग जाल्लें ह्या वर्सा. आतां रिसेंटली गोवान जाल्लें पर्तकाळी टेंपल आमच्या PM नरेंद्र मोदीन इनॉग्रेशन केल्लें, ते इंडियाचें बिगेस्ट राम मंदिरा ते रामाचे ते मुर्ती जावन दी आनी ते देवूळ जावन दी तें लायटींग केल्लें आमी. तशें लागीं लागीं 40 वयर रेल्वे स्टेशनां ह्या वर्सा आमी इल्युमिनेशन केल्यात. तातूंत व्हडलें जावन आसा आमचें काचीगुडा रेल्वे स्टेशन. तशें सिक्कीम सगळें सिटी ब्युटिफिकेशन कंप्लीट, गँगटॉक सगळें सिटी ब्युटिफिकेशन तातूंत तांचें लेजिस्लेशन हावस जावन दी ऑर CMOचो बंगलो जावन दी तो सगळो आमी केला. चेन्नई तमिळनाडूची ऑलमोस्ट मस्त हेरिटेज बिल्डींग आसली, पुरा इल्युमिनेशन आमी केलां. बॉम्बेन व्हडले प्रोजेक्ट्स म्हळ्यार सुगीस टावर जावंक पुरो ऑर रेमंड तांचें तें टावर जावंक पुरो आनी महालक्ष्मी टेंपल जावंक पुरो. ती तिनी एकाच तुमच्या त्या लिंक रोडार येतात, ती थिनी आमी ह्या वर्सा केल्यात. आनी आतां चर्चगेट रेल्वे स्टेशनाचें कामूय चलतेत आसा. अशें सुमार नांव हाडचेंच आसलें ऑर कंपनीक एक नांव दिवचेंच आसली. नवी नवी थिकां म्हणल्यार बरी आमच्या कंपनीक ह्या आदल्या वर्सान आमकां तशें प्रोजेक्टां मेळ्ळ्यांत आमी आनी ती बऱ्या रितीन कंप्लीट करून हँड ओवर केल्यात. ही एक व्हडली दादोसकाय समाधान आमकां आसा. आयच्या दिसा खंयचेय एक इंडियाचे रेप्युटेड प्रोजेक्ट दिजे म्हणटा आसतना त्या व्हडल्या व्हडल्या कंपनीच्या लिस्टीर आमच्या लेक्सा लायटिंगाचें नांव येता. आनी स्पेशलायज लायटिंगांत ह्या व्हडल्या व्हडल्या कंपनीच्या की आमचें नांव वयर आसा. कित्याक म्हणून सांगल्यार आयच्या दिसा सुमार जण वॉल्युमा फाटल्यान नोंदतात, पूण आमची कंपनी वॉल्यूम मात्र न्ही. आमी टोटल टॅक्नॉलॉजी सगळें, टोटल डिझायन सगळें कंप्लीट टर्नकी प्रोजेक्ट काण गेल्ले वरवीं ही एक कंपनी एक भरोसोमंद म्हणून सांगल्यार सगळ्यांक विश्वासाची कंपनी जावंक पावल्या ऑल ओवर इंडियांत. आनी बरेंपण कित्याक म्हणून सांगल्यार ताचे वरवीं व्हरता इवन थायलंडान जाल्यार आमची कंपनी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करून गव्हर्मेंटाचे तेंचे प्रोजेक्ट्स येवचार आसात ते ऑलरेडी जाला. आनी USA रिसेंटली 2 हप्ते पयलीं वचून आयलो आनी थंय जाल्यार एक्सपांड करचे प्लॅन आसा. सो देवाची दया आसल्यार समज तसो मोग आनी आशिर्वाद आसल्यार खंडीत जावन खायल्लें करूंक शकता म्हणून ती एक उमेद आसा. असल्या संगत्या खातीरच असल्यो संगत्यो आमच्या विक्षकांक कळोवच्या खातीरच आमी असली कार्यक्रमां मांडून हाडचे जावन आसात. आतां अनिल बाब, आतां लेक्सा लायटींग निड्डोडीच्या एका ल्हानशा हल्लेंत, निड्डोडी तसल्या हल्लेंत तें वाडिल्लें. तें तावून तें दिल्लीक गेलें, दिल्ली तावून उत्तर प्रदेश गेलें, हेणें गोवा गेलें, महाराष्ट्र गेलें, आतां USA, थायलंड सगळ्यान बैसरलें. ती एक आमकां एक दादोसकायची गजाल. आतां अनिल फर्मायत आसलें एका ल्हानशा हल्ले तावून वाडिल्लो मनीस. आनी कशें लेक्सा लायटींग एक ब्रँड जावन संवसारभर आज गाजते आसा की तशेंच अनिल लोबो फर्माय म्हणलें नांव एक समाजसेवक जावन, एक सामाजीचो लक्षलो व्यक्ती जावन घराघरांनी आज तुजो उडास काडटे आसात. तुजें नांव वचनातलें, तुजी सेवा वचनातली, तुजें तें काय म्हणटात बँकींग जावंक पुरो, बँकींग येतर बँकिंगा भायर जावन दी तुजें तें एक ब्रँड वचनातलें घर आज कोंकणी समुदायांत खंयसरी नांव म्हूण येता. हें कशें तुका साथ जाता? हांव एक फर्मायत आसल्या म्हजें मूळ ओमजूर फिरगज. ओमजूर त्या दाडा हांव ल्हान आसतना एक लिडरशीप आशिवून आसलो. म्हाका एक म्हजें एक लायफ कशें म्हणल्यार चॅलेंजींग लायफांत हांवें एचीव करचें. थोडे काल करतात चॅलेंजींग लायफांत थोडे वगत बसतात, म्हाका तशें जायना. म्हाका तें इंट्रस्ट चड येवचें. कोणी म्हाका इल्लेशें दुरसादां उलयतना हांवें पॉजिटीव काण घेवचें. तातूंत म्हाका कितें बरें मेळटा म्हज्या जिवनांत, म्हज्या खालें बरें मेळटा तें मात हांवें चिंतचें. तशें घराघरांनी म्हजें नांव आसा जाल्यार ताकाय म्हज्या फाटल्या हांवें 2001 इस्वेंत 2000 ओमजूर फिरगजींत ICYMचो एक अध्यक्ष जावन संदो जावन ताचे उपरांत फेर्माय फिरगज जाली आमची 2002 इस्वेंत. थंय तावन आतां वालेन्शिया फिरगजींत वस्ती करता. हर एका म्हज्या क्षेत्रांत हांव खंय पावलां पळय तातूंत म्हाका कालीं एक विशेश साधन करचें म्हणल्यार म्हाका बारीक इंट्रस्ट. सेक्टायन लिडरशिपान काल करचें तेंत रिपीटेड कंटिन्यू करचें. म्हाका तें जायना. म्हाका एक नवें सामकें कालीं जायचें. म्हज्या हर एका लिडरशिपांत एक ब्रांड हांवें क्रिएट करचें. कशें आमच्या रोनियाबान कशें म्हळ्यार ब्रांड क्रिएट केलां. आमी काली कोडयाळांत आसा, तो USA थायलंड पावला. ताणें फाटल्या थोड्या वर्सांनी सुरू केल्लें आमचें 13 वर्साचें बँक. तशें हांव अध्यक्ष जातना हांव चेअरमॅन जातना म्हाका कालीं साधन करचें म्हणलें जोर इंट्रस्ट. आनी हांव कशें म्हळ्यार एक नॉर्मल मनशा कोटा हांवें सड्ड आसचें.
नॉर्मल मनशा कडेन कितें म्हळ्यार व्हडले मनीस आमकां आदार दितात, बेसांव दितात, आशिर्वाद दितात, तांचे गरज आसा तांचे. असतात ओके, ते तांच्यात राटावळीन बिजी असतात. सादो लोक काय जाता म्हळ्यार ते म्हाका एप्रोच जातात, आमकां तें गरज आसा, हें गरज. हांव तांचे एनी टायम 24/7 एनी टायम हांव दाळे म्हणचे तुमी म्हजें फोन 24/7 ओपन आसता, म्हाका तुमी कॉल करियेत. हांव मस्त म्हाका कॉल येतात, हांव एनी टायम राती 2 वरां म्हणा 3 वरां तांचे गरजे पावता. कित्याक म्हळ्यार तांचो मेळसो संतोश आहा पळय, तांणी एक बचाव जाताना म्हाका सर्गा गेल्ल्या बरी जाता दोळेपटी. त्या देखून हांवें रियेक आतां आमकां मस्त म्हाका इनवायट करतात, म्हाका साध्य ना जाल्यार हांव एक पावचें कार्यक्रम करता. दिसाक एक मिनिमम 4, 5, 6, 7 फंक्शन हांव एटेंड जातांत. म्हजी बँकाची इतली राटावळ आसा, म्हजें पर्सनल लायफ आसा, ताचे मदीं पुरा कडेन हांव लोकांक पावल्यान हांव आज म्हाका लोक रेकग्नायज करता, म्हाका आपयता. म्हाका बँकाचो चेअरमॅन म्हूण म्हाका लेखा जेवण हांव कोणायकी सांगना, म्हाका एक सादो अनिल लोबो पेरमाई म्हूण वळखल्यार म्हाका पुरो. आनी पोजिशन्स पुरा कशें करता ते टायम बींग रोणी आबाचें परमनंट, ताचें ओन बिजनेस. आमचें कशें पोजिशन लोकांनी दिवचें, लोकांनी काडूं की लोकांक तांकां कसचें पोजिशन. त्या देखून पोजिशनार आमी कालें बरें केलां, पुरे 100% बरें करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमची ते रेगुलेटरी आसा, रिजर्व बँक एनडी आसा, गव्हर्मेंट आसा, मस्त इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आसा, मस्त आमकां रेगुलर NPC आसा, मस्त डिपार्टमेंट्स आसात आमकां. ताच्या प्रमाणे आमी मॅनेज करचें आहा. म्हळ्यार समुदायाक सांगता हे सगळ्यांकी सांगता काण घेवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इतलीं स्टाफां, एक 3-4 लाख कस्टमर्स हांकां पुरो सांगता काण घेवन आमी मुखार येचें आनी तांच्या सांगता रावचें. तांकां 90% बरें दिवंक आमी प्रयत्न करचें, तृप्ती करचें, एंत आमच्या समुदायान आशेवचें आनी लोकांन आशेवचें आनी तांकां बरें आशेव. लोकांनी कालें आशेवचें रोणी बाब, बरें मात्र लोकांक पळोवंक जाय, वायट पळोवंक कोण आयकी नाका. 99% लोकांना आशेवचें, बरें करूं. थोडे पुटी जिवानांत पळय पिसो पेटो धांवना नडटाना दुरुंत वाटे आसच्यो एकदमचे नातल्यार पिशा पेटो जावन साबोन तुका तुका सरेंडर काण घेवचें. आमचें जिवन सगळें जेन्स पिसो पेटो म्हणजे ते विविध रितीने आमच्या फाटल्यान धांवन येत असतात. ते झाडां तुका दुरुंत वाट्यो, यू सरेंडर ऑर यू प्रूव ऑर चॅलेंज करून तूं दाखय लायफान. तशें हे परमनंट सक्सेस म्हणलें पळय, हांव ऑलरेडी 3 फावटी चलोवन वयर आयलो मनीस आनी 4थ्या फावटी 5व्या फावटी चलोवंक हांव तयार आसा. कित्याक म्हणून सांगल्यार मस्तू ताणें पॉयंट सांगले आमचे अनिल मस्तू पॉयंट सांगले, मस्तू म्हजे ते लागू जाल्यात. कित्याक म्हणून सांगल्यार ते लिडरशिपाची क्वॉलिटीच ती. लिडरशिपाची क्वॉलिटी म्हणून सांगल्यार यू आर नॉट लिव्हिंग फॉर युअर सेल्फ, यू आर लिव्हिंग फॉर अदर्स. लिडरशीप म्हणत आसतना तुका दुसऱ्यांक देख जावन दुसऱ्यांनी करूंक जायनातल्यार तें करून दाखोवन दुसऱ्यांक वाट दाखोवची ती रीत लिडरशीप. अशें आसता सक्सेस जातेच आसा, पूण हाचे वरना आमी सड्ड पाकटे फुलोवच्या बदलाक सादेपणान आनीक आमचें तावन कितें बरें करूंक जाता, देवान दिल्लीं आशिर्वादां ती आमी कशीं आमी दुसऱ्यां खातीर ती गळसून दुसऱ्यांक आतां आमकां कितलें जाय जिवंक, आमकां एक लाखावरणी वर्थ आमकां नाका. आनी दुबळ्या कुटुंबान जल्मल्या म्हाका पेज चटणी जेवल्या म्हाका ती कांय आशाच ना लायफांत. फाल्यां सकाळीं 375 उखल म्हणून सांगल्यार म्हज्यान उखलूंची ती सकत आसा. कित्याक म्हणल्यार ते केल्ल्या वरवीं फाल्यांच्या सकाळीं फाल्यां दिसा तूं खालें काम कर म्हणून सांगल्यार ती रेडी आसा. कित्याक म्हळ्यार मस्तू जाण आयच्या दिसा मार्गान कुली कामाचें येता आसतना पळयतना म्हजे 30 वर्सांचे पयलेचे दीस म्हाका उडास येतात. कित्याक म्हळ्यार हांवें तो स्वत केलो एका टायमार न्हय गे. तशें आसता सक्सेस येता, सक्सेस वता. पूण अनिला म्हणून सांगले बरी आमी आमचें तें सांगता वरचें घालें, आमचे बरे गूण, आमची बरी देख, आमी आमचें उलोवणें, दुसऱ्यांक वायट करनासतना आमी मुखार येचें. खंय वायट घडता, वायट हरये कडेन आसा सांगले प्रमाणे सगळ्यांक दिसता की हाचे सक्सेस दिसता, पूण ताच्या फाटले कश्ट कोणाकय दिसनात न्हय. ते कश्ट आनी पुरा येतात, पूण ते कश्ट कोणाक येतात, खंयच्या मनशाक येतात. ते कश्ट येवचे कोणाक ते थांगून तातूंत भायर येवंक आसा तसल्यांकच कश्ट येवचे. आनी देवाचें प्लॅन विचित्र आसता. आमी थोडे फावटी समजता की आमच्या जिवनांत काळ्या घालून जातात आसता, कित्याक बसले कश्ट येतात म्हणून सांगून. पूण देवाचें निर्मणें कशें आसता म्हणून सांगून आमकां तो समजूंक साध्य ना. आनी ताचें प्लॅन कशें आसा म्हणून सांगूंक आमकां साध्य ना. तशें ताचें कार्य आमच्या हातांत करयत आसतना ती एक संतोश भोगता. थोडे चिंतात की हाका विधानसौधाचें राष्ट्रपती भवनाचें प्रोजेक्ट मेळटा म्हणटा आसतना हाच्या फाटल्यान कोणी आसा म्हणून सांगून कोणी चिंतात. एकलो मनीस ना. हें खाली आमचे प्रयत्न आमी सगळ्यां सांगता वचून बसता हांव
आमचे काम आमी दाखोवन दिता, आमची छाती दाखयता आनी त्या छाते खातीर मेळचे रिवार्ड जावन आसा. मस्त जण चिंतात ना आमच्या फाटल्यान मस्त बॅकअप आसा म्हणून सांगून, आनी मस्त जण चिंतात तशें आसा म्हणून सांगून. लायफान चलवताना सकयल पोंदा वचना आसता आसतना चॅलेंज काडून वयर येवचें, चॅलेंज काडून मुखार येवचें. तितलें हांवें केलें, तितलें तशें जाल्ल्यान हांगा आमी दुसऱ्यांक रोल मॉडेल जावन पळोवच्या बदलाक आमीच एक रोल मॉडेल जाल्यार बरें चिंता नाही गे. चिंता. आतां तुमी दोगी जाण तुमच्या क्षेत्रांत तुमी त्या वावरा क्षेत्रांत तुमी उत्तुंगाच्या शिखरार आसात, प्लस तुमच्या चिंतपान ती तुमी त्याच लेवलाचेर आसात. त्या खातीर तुमकां हर एका वेदींनी तुमकां आपयतात. लोक सांगता तुमी हे जे आमच्या युवजनाक, आमच्या भुरग्यांक तुमी कशें बदल्ल्यात, या तुमी कशें ती अभिवृद्धी जोडली, यशस्वी जोडली म्हणून सांगाचें म्हणून. पूण हें सांगूंक इजी, पूण तुमच्या कामा क्षेत्रांत तुमी काम करता आसतना, आतां चेअरमॅन जावन दी आनी तूं एक डायरेक्टर कंपनीचो जावन दी, ओनर जावन दी, रिस्क म्हणल्यार मस्त आसता. एक 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 ल्हानशी गजल पावता तुमकां खंय गी, तुमचें सगळें तें सोंपान कोसळोन घालूंक, या तुमचें सगळें साधन तुमचें झिरो करूंक. हें रिस्क मॅनेजमेंट म्हणटा. तुमी कशें शिकल्यात हें रिस्क मॅनेजमेंट? म्हाका दोगा जाणांनी जाप दिवचें हाका. एक व्हडलो अणेकट्ट बांदल्यार, व्हडलो एक अणेकट्ट बांदल्यार, व्हडलो उदकाचो काठ बांदल्यार तो उदकाचो काठ केदो म्हणसो दंपळो ना पळय, तेजो म्हणसो उदक रावता. पूण ल्हानशें एक दंपळो जाल्यार ताका पॅच करूंक, पॅच ल्हानसो दंपळो आसल्यार पॅच करीत. जरी तरी ते एक वणद एक पुटोवन नातले एका सायडीचा व्हडलो दंपळो जाल्यार त्या दंपळ्यान उदक गेल्यार तूं रावंक साध्य आसा व्हडल्या अणेकट्टान. आमचें लायफ आसा लेंथ. रिस्क म्हणचें, रिस्क कितून आसा म्हणून सांगल्यार जिवनांत व्हडल्या पावंडा पावोंक लाभ, पूण हे पटी काठ तुटोवन वळोन सुरू गेल्यार पळय तूं गेलोच म्हणल्यार. तशें मस्त जाणांच्या बिजनेसमॅनांची आयच्या दिसा निदर्शन आसात की एका जिवनांत एका तुदेर पावून जिवनांत सकयल पडिल्ले. सो हाका ह्या असली परिस्थिती आमकां हें नातले बरी करचें जाल्यार आमी आमच्या प्लॅनिंगांत मस्त स्ट्रॉंग जावचें पडटा. आयच्या दिसा म्हजे विशयान हांवें सांगचें जाल्यार हांव प्लॅनिंग करच्यांत एकदम स्ट्रॉंग आसा, एकदम स्ट्रॉंग आसा. कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें टोयोटा तसल्या कंपनींत 12 देशांक कितल्यो खंयच्या मार्केटीक कसल्यो गाडी करच्यो, कितल्यो गाडयो करचे, प्रोडक्शन प्लांटाची कॅपॅसिटी कशी आसता तें प्लॅन केल्लो मनीस हांवें एका टायमार. तशें जाल्ल्या वरवीं तें विश्लेशण म्हणचें तें एकाच दिसान एकाच वर्सान येवचें न्ही. तें तशें मनशां सांगता बरसोन, तांचे सांगता शिकोवन तें विश्लेशण करन. आतां खंयचे एक प्रॉब्लम सब्जेक्ट दिल्यार फटाफट एनालिसीस करून ताचे वयल्यान रिजल्ट करची कॅपॅसिटी आमकां आसा. कित्याक तें 10 वर्सां कन्सिस्टंटली जावन शिकून आयल्या. तशें तुमी एक्युरेट प्लॅन करतात आसतना, सक्सेसा खातीर प्लॅन करतात आसतना, ताच्या खातीर फॉर्मा प्रिपरेशन करता आसतना तुमकां ते फेल्यूर रेशियो मस्त उणें जाता. मागीर तुमकां 30% 40% ग्रोथ तें मिरेकल न्हय तें. कित्याक म्हणून दॅट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन. तूं कशें एक्शन घालताय गी ताचें तुका रिएक्शन मेळटा. तुम्ही पॉझिटिव्ह डायरेक्शनार तुम्ही तुझ्या ॲक्शन्स प्लॅन करताय की तुका त्याच प्रमाणे रिजल्ट मेळटा. अँड वेन यू प्लॅन यू हॅव टू प्लॅन फॉर सक्सेस. तूं प्लॅन करता आसतना तुका मतीन 4-5 डावट आसात की हांव फेल जाता की पास जाता की हांव सक्सेस जाता की फेल जाता. नो प्लॅनिंग इज ऑलवेज फॉर सक्सेस. देर इज नो सेकंड थॉट एट ऑल. तांतू माइलस्टोन्स आसतात. व्हडले एक प्रॉब्लेम येता आसतना ते प्रॉब्लेम आमी इतले कुडके करचे की आनी त्या कुडक्यांत व्हडलो कुडको खंयचो तातूंत आमी फस्ट फोकस करचे. करेक्ट. तो आमी सॉल्व केल्यार से फॉर एक्झाम्पल एक 100% प्रॉब्लेम असल्यार त्या 100% प्रॉब्लम एक तांचो एक वांटो एक विशय तुका 60% 70% ऑर 30% 40% आनी उरले परत 10% 3% जे व्हडलो वांटो कॉल आसा ताचेर तुवें फोकस करून तें तुवें सॉल्व केल्यार तुज्या ऑर्गनायझेशनान तुका मॅक्झिमम सक्सेस मेळटा. तशें हांवें म्हज्या ऑर्गनायझेशनान कालें केलां म्हणून सांगल्यार आमचे मॅनेजमेंटाच्या म्हळ्यार म्हजे मॅनेजमेंटाचें थिंकींग काल आसा. म्हाका कंपनी कशी ग्रो करूंक प्लॅन आसा. हें तुजेचें सक्सेस रेशियो पॉयंट आसा पळय तें हर एकल्याचें ड्रीम जायचें मेंबरान. जरी तरी म्हजें एकल्याचेंच जाल्यार कंपनी मुखार वचना. कंपनी सोड फिरगच मुखार वचना. तुमचो कोणाचो संस्था जाल्यार पूण एका मुखेल्याचें तें चिंता पळय तें हर एका मेंबराचें चिंता केदाळा जावं पावता पळय ते दाळा तुमकां ते दाळ तुर्त परिस्थितीन कांय येना. मेंबराची चिंता पडटा बँकात तीच प्रोसिजर आसता. म्हळ्यार बँकाक हिशेदार आसतात आनी तुका डेपॉसीट दवरचे आसतात आनी तुमकां रिस्क इल्लो चड आसता. कित्याक म्हळ्यार ते प्लॅन एका डायरेक्टर बोर्ड मिटिंगांत जाल्लें प्लॅन ते अकरेच्या मनशाक एटलिस्ट 500 रुपये सहित डेपॉसीट दवरल्याच्या थंय म्हणसर ते फावाचे. कशें टॅकल करतात असले रिस्का? रिस्क टॅकल करूंक म्हज्या वांट्याक म्हाका बारी ते खुशयेचो सब्जेक्ट डिटेल जावन आमच्या रोणियाबान अपूर्बायन सांगलें
हांवें खंयचें एक रिस्क मॅनेज करची रीत कशी म्हळ्यार हांव म्हज्या मुखेलपणांत कालें करता पळय सुरवेक एक नवें कालेंक एक आत प्रोजेक्ट करूंक आत घालतना सुरूतावन एंडींग रिजल्टा मुशेर हांव पयलींत चिंता. आतां एक प्रोजेक्ट आतां धरला जाल्यार आमी एक ATM एका प्लेसार इनोग्रेशन केलां जाल्यार ताचे एक फाटल्यान म्हजो एक इरादो आसता आनी ताचे उपरांत रिजल्ट कालें म्हज्या त्या ब्रांचाक मेळचे म्हणलें चिंताप आसता. आनी ताचें प्रिपरेशन अपूर्बायन सांगलें रोणयावन म्हाका खुशी जाली कित्याक म्हणल्यार हांवें म्हज्या बँकांत कोणाक विचारल्यार हायर ऑफिस डायरेक्टर स्टाफा कडेन ह्या चेअरमॅनाची कितलींय मिटिंगां कितलींय रिव्यू मिटिंगां सेकंड वरार येवन बसता म्हणटी तुमकां त्या देखून हांवें सड्ड कालें करचें म्हणजे एक प्लॅन करचें आनी ताचें एक्शन प्लॅन करचें आनी रिजल्ट ताचे मदले मस्त संगती आसतात तो आमी चड सांगूंक जायनात आनी जाता जातना मदें मदें रिव्यू आमकां कालता म्हळ्यार आमी इतलें डीप येताना हाचे मदें कळ्ळें रिस्क आयलें रे आमकां टिप ऑफ टंगार आमी आन्सर करूंक शकता आनी फूड करूंक शकता. केदाळे आमी खंयचेय एक कार्यक्रम हातीक घेतना रिस्की ताच्या वांट्यार येत कळ्ळें येत म्हणल्यार आमी एनालिसीस फस्टच करीचें जागृत म्हणटात. तें खरेंच कित्याक म्हळ्यार आमी कालें करचें वता हाच्या उपरांत सक्सेस कालें म्हणलें मात न्ही सक्सेस आनी रिस्क तें ओट्टूक आमी काण गेल्यार आनी पब्लिकाक कशें पावता म्हणलें ओट्टू पयलींच एनालिसीस करीचें तें फस्ट आमचे एक्शन्स जायचे. हाचे मारिफात आमी मस्त वावर केल्यार खंयचें रिस्क आयल्यार म्हज्या जिवितांत ह्या बँकाचो चेअरमॅन जावच्या पयलीं ICIM ती म्हाका मस्त रिस्क अडखळी आयल्यात स्टॅनी बाकी गोत्ता आसता. ताच्या उपरांत हांव कॅथोलीक सभेचो देशाचो अध्यक्ष आसतनाय मस्त म्हज्या जिवितांत अडखळी दुरसोणें आनी एक आयकूंक मेळ्ळां. चेअरमॅन जाल्यार पण सड्ड मेळ्ळां कित्याक म्हळ्यार तो पयशांचो संस्थो बट कालें केल्यार आमच्या बँकाचे कस्टमर आसात पळय कोणें कालें बँका विशयान जावन म्हजे विशयान अवेरनेस केलें लिस्ट बॉदर्ड कित्याक म्हळ्यार तुमकांय गोत्ता आसा रोणया बे गोत्ता स्टॅण्या सगळे संवसाराक गोत्ता आसता. हांव एक बँकाचो चेअरमॅन जाल्या पासून म्हाका सड्ड पब्लिसिटी दिवची म्हज्या कोण बरें पळोवंक जायनात पळय तांणी म्हजे विशयान म्हाका बरें इंटरनॅशनल मनीस तांणी करचें ते कालें हें कालें करतात आनी ते थोडे व्यक्ती आसात ते रियेका कुटुंबांती आसतात रियेका संस्थेची आसात आनी फिरगज विगार जाल्ल्यांक हे बरें एक्सपिरियन्स आसता सिस्टर्स लिडरशीप कोण गाणी संस्थे जाल्ल्यांक म्हळ्यार ते इल्ले जायचे ते इल्ले जायजेत पडटात तांणी आमकां वड्ड करचें जाल्यार 90% लोक आसा पळय बरें मागसो आसता आनी इतलें बरें करतना अशें करतात न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हजी पोर बँकाची जनरल बॉडी जाल्ली ते दाडा हांव येताना एक 2000 वयर लोक आसलो ही पयलीं येवन म्हाका थोडी मेळटात मलगडी मनशां हात धरतात रडटात ती म्हणटात कालें म्हळ्यार हांव आज मुशेर येवन तुमकां पळोवचे खातीर आमी हांगा हांव जायले म्हळ्यार तर एक फिलिंग्स आसता मलगड्यां बरें कोणाक बरें चिंतात पळय आनी म्हणटात ते आमी केदोळे बँका खातीर मागचें कित्याक म्हळ्यार आमी आशेवन आसल्या बरें जाय तें आतां आमकां पळोवंक मेळटा असले प्रसंग ती कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां रोणया बे सर तुमचे रोल मॉडेल आमकां रोल मॉडेल सेक्टांक देवत आमकां फायनली राखचें बिझनेसमॅनाक लिडर्सांक आजकाल आमचे कितले लिडर्स आहात पळय आमी म्हाका थोडे फावटी कश्टांत आसल्यानी फोन करतना हांवें चिंतचें म्हाका फोन येता हांव तो टेन्शनार आसता आमचे रोणया म्हाका आसूं आमी तरी एक दीस एका प्रॉब्लेम एका स्टाफाचे प्रॉब्लेम आसता कस्टमराचे प्रॉब्लेम आसतात थोड्या रेग्युलेटरीचे प्रॉब्लेम आसतात एक कडेन एक प्रॉब्लेम आसता लिडर्सांक हांवें तीन म्हाका अशें जाला म्हणटा हांवें चिंतचें तुजे किसड हांव प्रॉब्लेमार आसा जाल्यार म्हाका त्या मनशांक हेल्प करूंक खुशी जावची आमी कॉन्फिडंट आसता न्ही ते जाल्यार तांकां एक धैर्य येता मागीर आमी थोड्यांक तांकां मोटिवेट करतना त्या देखून लिडर्स जाल्ल्यांक मुखेलपण काण गेल्ल्यांक बिझनेसमॅनांक इतले ताच्या फाटल्यान समस्या आसतात की ते पाप खंयी दाखयनात हांवें म्हज्या थोड्या ट्रेनिंग्सा वेळार सांगचें स्टाफांक आजकाल व्हडले संतोश भरीत आसचे कोण म्हणजे एम्प्लॉईज मात गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जावं दी बँकींग एम्प्लॉईज जावं दी इंस्टिट्यूशन एम्प्लॉईज जावं दी म्हळ्यार तांकां काय आसता म्हळ्यार टायम टू टायम 31 आमच्या पळय बँक 31 आज म्हजे HR फोन करता सॅलरी आजच केलीत गी सर खंय म्हणलें काल फाल्यां आमकां हे हाफ इयर एंडाचें क्वॉर्टर एंडाचें वर्क आसता म्हळ्यार तांकां सिस्टम ते आमकां फाल्यां सॅलरी दिवं कालें म्हणलें बिझनेसमॅनाक आतां दैजी व्हड संस्थेंतले कितले कश्ट आसता आमकां कळना तशें म्हणटना
एक मनीस लिडरशीप काण गेल्ले बिझनेसमॅन काण गेल्ले मनीस संस्थे चलयतले मनशांक रिस्क म्हणलें टॅकल करून कळल्यार मात्र ते स्ट्रेंथन जातात स्ट्रॉंग जातात आनी तांणी मोटिवेट करचें दुसऱ्यांक लिडरशीप मुखार येवंक थोडे पटी कोण करता कोण एक मायकार सांगतात मायक स्पीच दिताना सोकटायनी मुखार येयचें म्हणून तेत्त फिल्डाक घेतना ते नाश करून पळयतात तशें पुरो आसता सिट्युएशन त्या देखून रिस्क सब्जेक्ट लोकांना पॉझिटिव्ह जावन काण गेल्यार आनी रोणी बरें सांगलें डीप आसाचे आमी डीप अध्ययन करीचे रिव्यू जायचे आनी ताच्या फाटल्यान कालें म्हणल्यार इन एंड आउट आमकां आतां म्हज्या बँका विशयान कोण कालें खंयच्या ब्रांचाचे कस्टमरा विशयान कालें खंयचीय सॅलरी हांवें ताचेर इसानाचेर रप्पान सर दिता म्हाका आतां मस्त फोनां येतात पॉलिटिशनाची लिडर्सांची ताका तें जाय हाका हें कर म्हूण हांवें रप्पा गुत्त आसता थोडे फाटी सांगचें नाजाल्यार हांवें बेश्टें मागीर स्टडी करता म्हणचें म्हळ्यार आमकां बरें आसचें आमी रप्पा आन्सर दिता आमकां ते थोडे फाटी डिप्लोमेसी आसता थोडे आमकां हेल्प करूंक जायना तशें आमी डिप्लोमेसी हँडल करचें म्हणटा रिस्क सब्जेक्ट लिडर्सांक मस्त त्या परिमित्या भितर रावून तो वावर येस 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 आनी रिस्कांत तूं डेस्परेट जालोय कोलॅप्स केदाळय सक्सेस असो वांटो रिस्क जायचे रिस्क असो वांटो सक्सेस जावन करेक्ट करेक्ट कळलें गेलें सो केदाळा तूं रिस्क तोडले म्हण चिंता गे तूं मुखार वचूंक साध्य तोडलें दिसता तोडलें दिसता पूण सक्सेसाचो एक वांटो रिस्क खाल करूं जाता असं जे पळय तयार आसाचे आमी ताका पुराची तयार आसाचे आतां MCC बँक जावन दी या लॅक्सा लायटींग जावन दी MCC बँकाक हांव चिंता एका दिसाक मिनिमम एक 2 या 3 संघटनाचे जावन दीत या खंयचे फिरगजेचे जावन दीत या ते खंयचे समुदायाचे म्हण नाका येतात आमकां तुमी स्पॉन्सर दिवचे आमकां तुमी हॉल दिवचे आमकां तुमी दुसरे कालिंगी ट्रॉफी दिवचे तुमच्या नांवार आमी एक तशें करता अशें करता म्हणून तसल्यो गजाली येतात सेम लॅक्सा लायटिंगाकी थंयसरी काल म्हणटात दान मागोवन येवचो स्पेशल स्पॉन्सरशीप तसल्या गजाल्यांक तांणी चिंतचें म्हळ्यार तांचे एका प्रोग्रामांत तुमचें काल म्हणटात एक बॅनर घाल्यार सो तुमकां एक पब्लिसिटी दिल्ले बरी जाता म्हणून आनी त्या अर्थार तांणी म्हणजे पूण तांकां एक्चुअल ताची गरज आसता ताचो तांचे स्पॉन्सरशीप ताची गरज आसता पूण तुमकां कन्विन्स करची रीत तशी आसता आनी ती सगळ्यांक तशीच हांगा म्हण न्हय सगळ्या संवसारांत तशीच असले जायते व्यक्ती ह्या संघ संस्थे येत आसतना तुमकां कितें म्हणून तुमी रटावल्याचे मनीस तुमकां तुमचें म्हणलें जायती कामां आसतात कारभार आसतात कितें भोगता तेन्ना आमी फाल्यां सकाळीं खंय म्हणे गेल्यार आमकां तो पाठिंबो मेळटा की म्हाका भोगता एका धाडला फाल्यां हांव मस्त बरें चिंता फाल्यां हांव जरी तरी जिवनान चलवल्यार म्हाका एक कडेन एक 25,000 की 50,000 की 1 लाख रुपये दिवचे तसले मनीस कितले आसात कित्याक म्हणून सांगल्यार एका टायमार आमी कश्टांत आसतना आमच्या कुशीन पळयल्ले मनीस लिमिटेड व्हेरी लिमिटेड आनी ते आमकां पुजनूय जावन आसा तशें म्हणटा आसतना आनी एक वांटो कळलो जिवन असो आमी तांचे बरी जावंक साध्य ना सो आमी आमच्या हातांत जावन कितलें हेल्प करूंक साध्य आसा तितलें आमी करता आमी आनी एका इंटरव्यून सांगलें थोडे फाटी आमचे थोडे बरे ऑर्गनायजेशन आसात 60 वर्सांची 70 वर्सांची 100 वर्सांची वय आनी तसले मनीस येवन ते ऑर्गनायजेशन इम्प्रूव करतात व्हेरी प्राऊड ग्रेट वंडरफूल आतां म्हजो संस्थो स्क्रॅच जावन सुरू केल्लो हांवें ना म्हणना आनी सांगले बरोबर म्हजे हांव 3 वर्सां पयलें बरो 4.5 करोड 5 करोड रीण आसलें आनी त्या धाडा जाल्यार हांवें दान दिलां पूण आमी आमचे पेन आमी दाखोवन दिना कित्याक म्हूण सांगल्यार देवान ती एक आमकां सोलो ओनरची जावं पुरो और ती तांगून धरची सकत देवान ती दिल्या आनी ती देवान सकत ती तसली दिता आसतना असले मनीस आमच्या लागीं येवचे थंय देवान धरचे न्ही कित्याक म्हळ्यार आमचें तांग जाता म्हणल्या खातीर कोणी आमच्या लागीं विचारूंक येता ते धाडा आमी तांकां सड्ड डिसअपॉयंट करूंक नजो थोडे फावटी हांवें स्ट्रेट आन्सर दिलां की म्हाका अशें प्रॉब्लम आसा जायना म्हण सांगून आनी थोडे बरें एनालिसीस करचे मनीस तांकां समजता तें थोड्यांक तें समजनासतना पाटी उलोवन येतात पूण ते काल्यां चिंता तांच्या हातांत आसचें तशें म्हूण सांगून हांव खंय आयच्या दिसा एका दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिलें हांवें खंय पब्लिसिटी करूं ना 17 लाख खर्च करून एक घर बांदून दिलें बरें करून खंयी पब्लिसिटी करूं ना हांवें वर्सान वर्स 3-4 अंगविकला फिजिकली हँडिकॅप स्पेशल एबल्ड भुरग्यांच्या इस्कालाक हांव डोनेट करता भुरग्यांक कंपनीक आपयता म्हाका खंय गरज आसा थंय करूंक भारी मोन म्हाका तें सोडून खंय आतां आमच्या मस्तू इस्कालांनी पुरा स्कूल डेकांनी पुरा भुरग्यांक मागोवन शिकयतात आयच्या दिसा आमी आमच्या भुरग्यांक कॅपेबल करीचे
की तांणी तांचे थंय टॅलंट उर्जीत करून तांणी अर्न करून कांय करचे बरें करून शिकयचे पूण आमी आमच्या भुरग्यांक स्कूल डे करचे जाल्यार ते वच हांगा वचा तें वच सो दॅट इज नॉट द वे आय थिंक हें एक मेंटालिटी आमी चेंज केल्यार बरें आसता बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज फायन देवान इतलें दिलां आसता आसतना येयल्या म्हणटान न्ही गे करेक्ट करेक्ट रायट आता MCC बँक जाल्यार समुदायाचे बँक लोकांचे बँक Correct. सो तुका ताचे काय म्हणटात ताचे बंदोबस्त म्हणटात पळय काय म्हणटात ती बंदड ती चड आसता Correct. कितें टिप्पणी करूंक अशें येता रॉनी हबान बऱ्या तरान सांगलें कितें म्हळ्यार रॉनी हब इंडिविज्युअल बिझनेस तो क्रॅश जावन आयिल्लो मनीस तितलें म्हणटना ताणें मस्त मिनत करून इंडिविज्युअल जावन ताणें बांदून हाडलो संस्थो म्हाका बँक म्हणटना मलगड्यांनी बांदून हाडिल्ले बँक हे बँक हांगा पावचे जाल्यार मस्त जाणांची मिनत आसा समुदायाचें म्हाका एक दक्षिण आसा आनी म्हजें लिडरशीप कालें म्हळ्यार गरजेवंतांक पावचें म्हजें रियक लिडरशीप फायनल रिटर्न कालें म्हळ्यार समुदायाक पावचें म्हणलें आसा तशें म्हणटना आमचे बँक खाली आमच्या समुदायान चलता म्हणलें सांगूंक जायना कितें म्हळ्यार तशें जाल्यार आमचें बँक आमी सोलोवंकूच जायना आमचे क्रिस्तांव संस्थेचे जावं दी फादर मुल्लर्स सेंट एलोशियस खंयच्योय कॉलेजो संस्थो खंयचेय आमच्या समुदाया वरवीं सोलोवंक जायना समुदाय वरून समाजीत जावन चलता येस येस हांवें कालें करचें कालें आचेतावन आयिल्लें समुदायाक पावोवचें म्हजें आनी म्हजें लिडरशीप हांव आयसुवेवंतान शिकोवन आयलां कालें म्हळ्यार कालें बरें करचें हांवें एक आमचें मॅनेजमेंट आयले पण एक पॉलिसी स्ट्रिक्टली केल्या कोणेय स्पॉन्सरशीप येताना प्रायमरी एलिजिबिलिटी कालें म्हळ्यार आमचे बँकाचे ग्राहक जावन आसाचे आनी रेग्युलर कस्टमर जावन आसाचे पयलें कशें आसलें म्हळ्यार बँकांत मस्त जाणांक गरज पडटा एक भुरग्यांक इंटर्नशीप गरज पडटा आनी बँकांत मस्त ऑर्गनायजेशन्स इंडिविज्युअल तांची खाली म्हणी करत आसतात स्पॉन्सर्स विचारतात अशें म्हणटना स्टार्टींग हांव चॅरमॅन जातना चिंतलो कोण पळय सड्ड बँकाक फेवर विचारता ती बँकाची ग्राहकी न्ही कस्टमरी जावं तांणी चॅलेंज करचें काडून आमचे बँक न्ही हांवें म्हाका तांतलो म्हाका खुशी जावची ओ करेक्ट आमचे बँक फस्ट विचारचें तूं आमच्या बँकाचो कस्टमर गी हांव शेअर होल्डर ओके बट तूं कस्टमर गी शेअर होल्डर कारण एक शेअर काणी येवन म्हळ्यार तांणी शेअर होल्डर जाल्यार बँकाक कालें इनकम येता रेग्युलर कस्टमर जाल्यार बँकाक एक येता तर आमकां दिवंक आमकां प्रोविजन ना तूं आतां आनी मुखार कर नॅक्स्ट तुज्या एक्टिविटीजाक आमी सपोर्ट करता खंडीत ते करता कित्याक म्हळ्यार हांव एक्टिविटीज ऑर्गनायजेशन अध्यक्ष आसतना एक्टिविटी कर नंतर हांव लोकां कडेन मागोवन तो काम करतलो मनीस आनी थोडे पेरंट्स येतात इंटर्नशिपाक येतात आनी म्हणटात कारण तांचे आमचे पेरंट्साचे अकावंटी आसना कोणायचें आसना आमच्या बँकान आमच्या भुरग्यांक दिनात गे म्हणून म्हळ्यार तांचें एक डिपेंड्स पळया आमचें म्हणलें तांकां गरज पडटना मात्र आमचें ना जाल्यार अदर बँक्स त्या देखून तें कॉन्सेप्ट आतां हांवें बँक आतां म्हणून क्लियर केलां तांतूं कॉम्प्रोमायजूच ना कोणाक भुरग्यांक इंटर्नशीप जायचे तांकां प्रायमरी एलिजिबिलिटी ती आमच्या बँकाची ग्राहक जायचे ग्राहक जाल्यार तांणी म्हजे कडच्यान येवचें म्हणून हेड ऑफिसाक ब्रांचेतून रिक्वेस्ट दिवचें आनी आमच्या बँकाची कोण ग्राहक आसात रेग्युलर कस्टमर आसात तांणी खंयचे तांचे प्रोग्रामची एक्टिविटी ती ब्रांचान टू दी मॅनेजर दिल्यार जालें ते ऑटोमॅटीक प्रोसेस जावन येता तांकां आमची पॉलिसी आमी ती धाडटा ताचे एडमिनाक येता बोर्डार आमी एप्रूव करता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिटिंगार एक्झिक्युटीव मिटिंगार आमी तें पास करता त्या देखून आतां एक बँकाक एक आमचें सिस्टम आयलां कित्याक म्हळ्यार खालीय दी जाल्यार थंय प्रायमरी अकावंट्स आसाचे आनी कस्टमर जायचे एक टायम आसलो आमच्या बँकांत एज्युकेशन लोन ओवरसीज एज्युकेशन लोन आमच्या बँकांत हांवें कोरोना उपरांत हांवें स्टार्ट केलें उणे वाडीर एज्युकेशन लोन ताच्या उपरांत आमच्या बँकाक कस्टमरी सोडल्यात कितें म्हळ्यार 8 वरे रेट ऑफ इंट्रस्ट आसतना आमच्या बँकाक खंयच्याय कोडयाळच्या बँकांनी आमचो रुरल रोड सी ए सांगतलो भुरग्यांची कसलें प्रोग्राम आसतना उणे एज्युकेशन लोन खंयच्या बँकान इंट्रस्ट म्हणून MCC बँक म्हण तो तशें बरें अवेरनेस दितले आमकां रुरल प्रोटेक्ट आमचे चार्टर्ड अकावंटंट तशें ताचे मारिफात तांची वडांची भुरगीं आमच्या बँकांत उणी रेट ऑफ इंट्रस्ट आसा लोन काडूंक आयलीं ताच्या उपरांत आमचे ते सर्वीस पळोवन आपले ती आमच्या बँकाक ग्राहक जावन तांचे दुसऱ्या बँकात थंय आमकां जावंकूच जायना इतलें बरें हांगात आयलीं तशें म्हणटा आमचें हांवें कालें करचें पडटा एक तुवें म्हळें स्पॉन्सरशीप दितानाय एक कालेंय बँकाक येता बँकाक कालें येता आज हांगा बसलां जाल्यार हांव हाचेतान आमच्या बँकाक कालें
बेनिफीट जायचे म्हणल्यार इंटेन्शन रावयला नाजाल्यार म्हाका म्हजे पब्लिसिटीक अशें असो मनीस न्ही हांवें म्हाका ते नांवाच्या फाटल्यान ना हांव मस्त सादो मनीस म्हाका सिंप्लिसिटी हांवें एन्जॉय करचो मनीस आनी केदाळे आमचे लिडर्सांनी रप्पा फोटो कसो रावचे तेय बारी उणे हांवें आतां ह्या दिसांनी हांव कसलेंय प्रोग्राम घेता जाल्यार कसलेंय फोटो काडून पब्लिसिटी करता ताका PR आमच्या बँकाकूच मेळटा कालें करतात गेल्ले एक नांव एनावन्स करतात MCC बँक रेकग्नायज जाता आनी बरें उलयतात बँका विशयान मागीर येवन मेळटात थोडी तशें बरें म्हणटा एक क्रेडीट गोश्ट आमच्या बँकाच्या ग्रोथाक तुमचो मुखार रावून ते सांबाळटाय वय, म्हणल्यार आनी वय. आमी जायते फावटी पळयलां आनी खंयच्या वेद सडल्यार ते ताका 3 मिनटां भाशण करूंक दिल्यार ते अर्ध मिनीट ते स्टेजीर आसल्याचें नांव आनी सांगून येता उरलें 2.5 मिनटां MCC बँका विशयांत मात्र उलोवचें खंयच्या विशयांत उलयना तसो एक व्यक्ती ते एक चिंता आसल्यान ताका त्या बँकाक इतल्या वयल्या इतल्या उंचल्या हंताक हाडूंक साथ जाला आनी लोक ताका ते मानता आनी एक हांवें 2018 आतां म्हणसर कितले क्रोर्स हांवें समुदायाक दिलां चॅरिटी दिलां आनी एक म्हजें व्हडलें योजन आसा 2026 एक तें जायत जाल्यार मस्त दुबळ्या लोकांक एक थोडीं घरां बांदून दिवचें योजन आसा म्हळ्यार हें बँक आमच्या कोडयाळांत बँकी अलें करूंक शकता म्हणलें दुसऱ्या बँकाक कळाजें म्हणलें म्हजें इंटेन्शन हाचे मारिफात मस्त लोकांक बेनिफीट जायचे थोडी म्हणटात हांव बँकाच्या थोड्या कॉपरेटीव सोसायटी बँक प्रोग्राम आपयतात बँक हेंचे मल पडून इरोंची कल्पात कोरया रेंकलेक हेंची नंबर मलपेर बल्ली आयवण दिसो जाय म्हणटा आमचो वळटेर नदी MCC बँक आतां असलें कार्यक्रम करूंक जाता म्हणून MCC बँक आतां आमी शिकल्या खंयची करनात न्ही हांवें करची एक्टिविटी पळयतना आसा पळय ताका अशें प्रकार करूंक जाता गेम चिंतात आनी तांचो संतोष भाऊजी असतात थोडी मोजार भाऊजी असतात पूण ते मोण ते भितर तावन येवचे काल जातावन येवचे दिवचे मोण आसा ते काल जातावन आयिल्ल्याक ते जाता आतां आमी अकरेच्या हंताक मागीर एक विशय कितें म्हण सांगल्यार वय तूं 4 पटी 10 पटी दिता आसतना ते तुका इनफ्लो ऑटोमॅटिकली जाता सो तशें जाल्ल्यान आनी एक प्रोग्राम आमी स्पॉन्सर दिल्ल्यांत आमकां बिझनेस येता म्हणलें इम्पॉसिबल चिंतूं जायना बट PR नांव एक खबरेर आसता न्ही चलावणी आसता दोनी एक तें आसता एक तांचे एक कोण पळय ऑर्गनायझर आसात पळय तांचे एक आनी ऑर्गनायज करतल्यांक ते मुस्तवांक वेदी दितात एक्टर्सांक जावं दी कलाकारांक जावं दी तांकां एक आमी स्ट्रेंथन करूंक म्हळ्यार ऑर्गनायझेशन दिवचें त्या वेदीर कोण पळय परफॉर्म करतात तांकां एक सपोर्ट केल्ले आमकां मेनली काल पळय म्हणल्यार आमी तें करचें काम जुडिशियसली जायचें जुडिशियसली जाल्यार पावचें कॉज करेक्ट कॉज आसल्यार थंय पावल्यार ताची रिक्वायरमेंट कितलें आसा तें पळोवन बरी गजाल सांगली म्हळ्यार जायते जाणांक हे म्हळ्यार उपकाराक पडटले म्हूण चिंतता कित्याक म्हळ्यार हांवेंच म्हज्या जिणेंत पळयले आसात दाण दिवन जायते उद्यमी चलोवले आसात अख्खेक लॉस जाल्ले ते बिझनेसान लॉस जाल्ले न्ही बिझनेसान कितें मुनाफा आयलो तें दाण दिवन मागीर लॉस जावन पडले आसात तशें जायत्यो गजाली आसात आमी अशें उलयते जायत्यो बऱ्यो गजाली आमी हांगासर प्रस्तूत केल्ल्यो आसात आतां अकरेच्या हंताक पावल्या नव्या वर्साचे पयले कार्यक्रम आनी आमचे विक्षक आमकां आयकोवच्याक आमच्या पडद्या मुखार हांगासर आसात आतां अखेर करचे पयले एक पॉझिटिव्ह एनर्जी एक पॉझिटिव्ह संदेश धनात्मक रितीन उलोवचे तर कितें सांगू अशें येतात ह्या नव्या वर्सा आदल्या वर्सा हांव टॅक्नॉलॉजी एका एग्जिबिशना खातीर चायना पावलो आनी गांगजो म्हणल्या गांवांत हांव न्हू आनी एका 100 किलोमिटर दूर आसल्या पयस आसल्या गांवांत हांव फाटी येता आसतना म्हजे सांगता त्या कंपनीचो ओनर आनी हांव मुखल्या सिटीर बसलो आनी तो ड्रायव्ह करता आसलो म्हाका तो फाटी म्हज्या हॉटेलाक सोडूंक येता आसतना लागी 100 किलोमिटर आसले वरवीं रोड एकदम स्ट्रेट आशिल्ले वरवीं तो लागी 100+ किलोमिटर स्पिडार आसलो आनी तुका गोत्ता चायनीसांचे दोळे ल्हानशे सो ते ड्रायव्ह करता आसतना म्हाका बगले तो न्हीद लागीं वय न्हीद येता गी ताका वय म्हाका दोळे ते कारण न्हय गे तशें डावट आसलो म्हाका तशें हांवूच ताचे लागीं म्हाका भेंड दिसलें कित्याक एक्सिडेंट म्हणून जाला काल म्हाका डावट आसलें त्या लागून हांवें उलोवंक सुरू केलें ताच्या लागीं आमची मिटींग आनी बरें जालें न्हय सो फाटी येता आसतना मोबायल पळोवच्या बदलाचे लागीं उलोवंक सुरू केलें हांवें उलोवंक सुरू करतना बिझनेसा विशयान आनी बरें उलोवंक करतना ताणें म्हणलें की ताणें विचारलें की तुमचे बिझनेसा विशयान कशें चलता कालें कितें म्हणटा आसतना हांवें ताका विचारलें की आमकां इंडियांत मस्त देवळां आसात मस्त इगर्जो आसात आनी मस्त ट्युरिजम प्लेस तशें पुरो बिझनेस आमकां मेळटा पूण हांगा चायनांत तुका देवळां उणी आसात मागीर इगर्जो उण्यो आसात
खाली टुरिझम प्लेसीस आसात अशें आसता आसतना हांवें रिलीजनाच्या विशयांत एक उतर काडलें आनी सारलें की ताका हांगा आतां तुमचें रिलीजन ना, तुमकां हे जिवनांत एक होप कॉल आसा, जिवंक मुखार जिवंक तुमकां एक होप जायचें न्ही, एक जिवनाक तो कॉल आसा म्हूण विचारलें जाल्यार तो म्हणलो म्हाका तो म्हणलो की संवसारांत मस्त रिलीजन्स आसात, संवसारांत मस्त रिलीजन आसा, हर एका रिलीजनान सांगचें कालें म्हणून सांगल्यार तुमी मेल्ल्या उपरांत सर्गाक येतात म्हणून सांगून आनी त्या सर्गाक येच्या खातीर तुमी पुरो प्रिपरेशन करतात, मस्त त्याग करतात, मस्त काम करतात, मस्त सॅक्रिफायस करतात, पुरो करतात आसात. पूण आमी हांगा चायनान कालें करतात म्हणून जाल्यार आमकां मेल्ल्या उपरांत सर्गार येचें सेकंडरी पूण आतां आमकां हांगा सर्ग क्रिएट करूंक जाय. सुपर, व्हेरी गुड. आनी तो म्हणलो तशें जाल्ले वरवीं आमी आमच्या देशांतल्यान आमकां पॉवर्टी काडूंक जाय, सगळ्यांनी पयशे करूंक जाय, सगळ्यांनी ग्रेस जावंक जाय, सगळ्यांनी लिवींग कंडिशन आसूंक जाय आनी सगळ्याच्या सुखा कश्टांत आमी पावोवंक जाय म्हूण तो म्हणलो. हांगा आमी रिलीजन सायडीक दवरया, आमचें काम कालें आमी आयच्या दिसा मेल्ल्या उपरांत सर्गाक येता म्हणून सांगून त्या एका दृश्टीन काम करच्या बदलाक वत्तू संवसारांत आतां जिवंत आसतना आमी सर्ग करूंक प्रयत्न केल्यार कितलें बरें आसता. सो हांगा आमी जरी तरी आतां आमच्या भोंवतणी आमच्या हातांतल्यान कितलें बरें करूंक साध्य आसा तें बरें करन हांगा सर्ग बांदूंक क्रिएट ट्राय केल्या, प्रयत्न केल्यार मेल्ल्या उपरांत सर्ग तो गॅरंटी कट्टिटा बुत्ती आमकां. आमी जरी तरी हांगा सर्ग क्रिएट करून प्रयत्न करतात नांव आनी पुरो तयार आमी मेल्ल्या उपरांत सर्ग मेळटा म्हणून सांगून तयार करता जाल्यार आमी शिकचें तें शिकप आमी करचें तें पुरो व्यर्थ जाता. त्या देखून आमी जिवंत आसतना सांगे म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें, आमी जिवंत आसतना आमच्या हातांतल्यान कितें दुसऱ्यांक करूंक जाता तें एक ध्येय काडून आमी 80 वर्सां मुखार गेल्यार खंडीत जावन आमचें सर्व काम आमचें बरें जाता म्हणून हांव चिंतता. सो अल्टिमेटली पॉझिटिविटी, लॉट ऑफ पॉझिटिविटी. कितें म्हणून सांगल्यार आयच्या दिसा हांगा आतां क्रिस्तांव समाजा विशयान सांगचें जाल्यार आमच्या इंडियान जाल्यार तितलें बरें वातावरण ना, आमकां दिसता बरें वातावरण ना. पूण जरी तरी आमी क्रिस्तांव समाजींत आमी एकामेकाक टीम वर्क करन, बरें टीम वर्क करन, बरें सांगातपण दिवन एकामेकाक पॉझिटीव रितीर आमी मुखार वचून एक समाजाक एक बरो संदेश आमी सगळ्या सांगात आसा म्हणून एक बरो संदेश दिल्यार कसल्यान तें वायट आसल्यार आमी तें समा करूंक प्रयत्न जाता म्हणून म्हाका भोगता. सो म्हजो संदेश एक लेट अस इम्प्रूव आवर टीम वर्क, लेट अस बी पॉझिटीव फॉर द नेक्स्ट इयर. सो जरी तरी टीम वर्क खंय बरें आसता की थंय पॉझिटिविटी कंडच आसता आनी हाचे वरवीं आमी आमच्या जिवंत आसतना आमी सर्ग बांदूंक प्रयत्न केल्यार आमकां मेल्ल्या उपरांत सर्ग गॅरंटी मेळटा. जिवंत आसतना आमी सर्ग क्रिएट करीचे म्हणून रोन्या म्हणटा. आनी कितें म्हणटाय? हांवें नव्या वर्साक म्हजो संदेश इतलोच तो. हांवें बँकाचे तर्फेन सांगचें जाल्यार मस्त योजना हांवें चिंतल्यान सपोज जातली म्हणल्यार धैर्य आसा. एक मस्त आमकां बिजनसमॅन आमकां क्रिएट जायचे. रोन्या बाद त्या लेवलार वचूंक जायना जाल्यार ल्हान ल्हान बिजनस करन एक इंडिविज्युअल जावन तांणी हांगात रावच्या बरी. ताका मुखल्या दिसांनी आमी प्लॅनिंग करन आसा, आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सांगता मेळून एक स्टार्टअपाक आमी नॅशनल बँकांत मस्त स्किम्स आसात ती व्हरोन पळोवन आनी ताचे कितें इजी जावचे बरी आमच्या बँकांत कांय मनी करूंक जाता. गी म्हणल्यार म्हजी योजना चालू आसा आनी मस्त डिस्कशनार आसा. मायका लाबाच्या सांगात आमी डिस्कशनार आसा. आनी एक म्हजी योजना आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां मायका लाबाची एडुकेर स्कीम आसा, मस्त स्कीम आसात हायर स्टडीयेचें आनी 60% एबव मार्क्स मेळ्ळ्यांक मात्र. ताचे बिलो मार्क्स मेळ्ळेल्यांक एज्युकेशन करूंक आतां अलायड कोर्स मस्त आसात. मस्त शिकिल्ल्यांक काम मेळोवंक बारी बोंग आसा आमच्या गांवांत. ते अलायड कालें आसा पळय एज्युकेशन्स ताका गांवांत मस्त काम आसा. रोन्या कंपनी घेतले मस्त तांकां एम्प्लॉयमेंट स्कोप आनी 15 ते 20-25 सांबाळ मेळोवंक कांय तोंदरे ना. त्या देखून त्या मनशांक आमी उण्या दरीर एज्युकेशन लोन दिवं आनी गांवांतूच आसा जेतांनी आनी एक मॅक्झिमम 2 लाख मुशेर आनी उण्या दरीर एज्युकेशन लोन दिवचे एक हांव प्रयत्न एक प्रोडक्ट हांव करूंक की आमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सांगता आमी डिस्कशनार आसा. आनी कोण बरें करतात म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमी बरें जायचें, तुमी बरें जायचें, समुदाय बरें जायचें.
म्हणल्यार चिंताप जायजे म्हणलो आमचो इरादो. कित्याक म्हळ्यार बँक 10 जाणांक गरजेक पडचें जायजें, म्हजें आनी तुजें न्हय. हांव आज आसा, म्हाका एक देवान पोजिशन दिलां, त्या पोजिशनार हांवें एक गरजेवंतांक आनी आधार जावचें एक प्लॅन 100% करूंक जायना. थोडी रेगुलेटरीचे इन्स्ट्रक्शन्स आसतात, पॅरामिटर्स आसतात, ते म्हजें योजन आसा. त्या देखून ही योजना काण घेवन 2026 बँक तावन या म्हजे तावन लोकांक गरजेक पडाचे आनी तांणी संतोशान आसा जे म्हणलें म्हजें एक चिंताप आसा. हाचे मारिफात हांवें सगळ्यां कडेन विनंती करचें, कित्याक म्हळ्यार सगळी आमची समुदाय आमच्या बँकांत 100% वेव्हार करा म्हणून हांव सांगना. ल्हान ल्हान मट्टाचो वेव्हार आमच्या बँकांत करा. कित्याक म्हळ्यार ही बँक आज हांव चॅरमॅन आसा, फाल्यां आनी एकलो चॅरमॅन येतलो. ही बँक मुखार येतलें. आतां 13 वर्सां जाल्यांत. आज बँकींग इंडस्ट्री कशें आसा म्हणलें आमी पळोवन आसा, पुरा मर्जींग जावन आसात. मर्ज जातना कशें म्हळ्यार कॉपरेटीव बँकांत व्हडलें बँक कशें आसा, व्हडलें टर्नओवर खंयचें आसा, त्या बँकाकूट आमचें बँक मर्ज जावचें साध्य आसा. त्या देखून आमचेंच बँक आमी व्हडलें जावन वाडयल्यार आतां दुसरी बँक आमच्या बँकाकूट मर्ज जावन आमचें बँक उरात म्हणलें म्हजें चिंताप आसा. ते आमच्या समुदायाच्या लोकांक हांव आज म्हाका एक अवकाश दिला. हाच्या मारिफात ह्या दैजी वर्ल्ड माध्यमा मारिफाती हांव सांगूंक आशेतां, हें बँक तुमचें म्हण चिंता, ह्या बँकाक सांगात दिया आनी ह्या बँकांत कोलो भरपूर सहकार ह्या संघटनाक इंडिविज्युअलाक कोणाक मेळटा तो तुमी जावन काण घेया. हांव खंडीत जावन म्हज्या ग्राहका विशयींत हांव चिंतलो आनी ग्राहकाक कसले कश्ट समस्या आसा जाल्यार सीदा तुमी खंयी सोल्युशन मेळना जाल्यार तुमी म्हजे कशीन उलया, म्हाका मेळ्ळा आनी हाच्या मारिफात मात्र सोल्युशन जातले शिवाय दुसरो वांटो धरल्यार खंयचेंय सोल्युशन जावचें ना. हाच्या पयलींचे एक्सपिरियन्स आमकां सर्वांक आसा आनी मुखलें वर्स 2026 ह्या दैजी वर्ल्ड संस्थेन आमकां अवकाश दिला. म्हाका आनी रोनियाबाग 2018 तसो संस्थो स्टार्ट केलो, 7 वर्सां जालीं खंय. हांवें MCC बँकाचें मुखेलपण म्हजे आडळत्या मंडळी सांगता हांवें अधिकार काण गेल्लोय 2018 म्हणून. तशें म्हणटना आमी बारी एक आनी आमी कश्टां जावन तो वयर आयिल्ल्या, ताणी 2-3 पुटी सोलवून वयर आयिल्लो खंय. हांवें मार खावन तो वयर आयिल्लो मनीस. तशें म्हणटना आमचे एक्सपिरियन्स आसा पळय, व्हडली एक PhD केल्ले जाल्यार एक्सपिरियन्स शिकून ह्या एक्सपिरियन्स मेळचे ना. आनी म्हाका ही खुशी कितें म्हळ्यार आमच्या समुदायांत लिडरशिपाक बरें शिकयतात, बरें स्ट्रेंथन करतात. त्या देखून हांव हॅप्पी आसा. सगळ्यांक बरें जावं दी. विशेश जावन ह्या दैजी वर्ल्ड संस्थेक आमी मागया, कित्याक म्हळ्यार ह्यो संस्थो चलोवंक इजी ना, मस्त कश्ट आसात. सगळ्यांचो सहकार मेळ्ळ्यान आनी तेय मस्त वावर करतात. वॉल्टर नंदळके सर, आमचो स्टॅनी बेळा सर, मेलविन सर, अशें तांचे संस्थो मस्त एफर्ट घालून आसात. समुदायाक बरें दिवचें, बऱ्या कलाकारांक तयार करचें, फिल्म इंडस्ट्रींत सांगात दिवचो, बरें करनात तशें आमी सक्कड वाडया म्हणून हांव सांगता. आनी सगळ्यांक पॉजिटीव जावन आमी मुखार या. पॉजिटीव जावन मुखार गेल्यार आमी खाली बरें शकता. नेगेटीव काण घेवन मुखार गेल्यार आमींत नासत. हांव त्या देखून ल्हान ल्हान कामां मारिफात आमी जेजू क्रिस्ताक पळोवचें एक 2026 वर्स जावं दी म्हूण आशेतां. समेस्तांक देव बरें करूं. बरें, आमी सगळे आमच्या ह्या उलोवपांत आखेर केल्लें जावन आसा पॉजिटीव जावन मुखार पळोवचें. एक दिशा, बरी दिशा आमी देखची, बरी वाट देखची, एक गोल सेट करचें, एक एम म्हणटात पळय तें सेट करचें. आनी भोव सोबीत रितीन, सुंदर रितीन तुमी दोगा जाणांनी हांगासर येवन ते तुमचे विचार प्रस्तूत केल्ले आसात. तुमच्या राटावळेन ह्या बिजी शेड्युलाचेर ह्या नव्या वर्सा हांगासर आमच्या स्टुडियोक येवन तुमी पावल्ले आसात. तुमच्या ह्या कामांत, तुमच्या बिझनेसांत, तुमच्या ग्रोथांत आमी दैजी वर्ल्ड कुटाम तशेंच आमचे सगळे वीक्षक यशस्वी तुमकां आशेता. लॅक्स लायटींग आसा तशेंच MCC बँक, दोनी हे संस्थे आमच्या समाजाचे, आमच्या समुदायाचे अशेंच काय म्हणटात नॅशनल इंटरनॅशनल जावन वाडोवन दीत. MCC बँक व्हडलो बँक जावन दुसरी बँकां आमच्या बँका सांगात मर्ज जावचे तसलें एक प्रयत्न चलोवन दी म्हणून सांगून परत एक फावटी तुमकां दोगांयकी नव्या वर्साचे शुभेच्छा पाठयता आनी हांगासर आयिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या वीक्षकांनो, इतल्यार हांगासर हे विशेष कार्यक्रम संपता. मुखल्या दिसांनी आनी थोड्या नव्या सैरसव्या आनी थोड्या प्रेरणात्मक विचारांसोबे तुमचे सांगता परत हांव सर मेळटलो. तेदरा म्हणून सर मोगासो निरंतर मनोरंजन आनी खबरां खातीर पळयत रावा दैजी वर्ल्ड TV 24/7. देव बरें करूं. तुमकां सर्वांक बागी नव्या वर्स मागता.